गेले 10 वर्सां म्हणजे 2012 सालांसून आमी निर्माल्याचें कलेक्शन करतात आणि ताका आमी वर्मी कंपोस्ट पार्टां काडून ताचें खत करतात। ह्याय वर्सा 1.5 दिसाच्या गणपतीक आणि 5 दिसाच्या गणपतीक जशें तुमी आज पळयतात म्हणजे सगळ्या लोकां भितर ती भावना आतां जागृत जाल्या आणि आमी मागच्या पयलींच लोक येवन आमकां निर्माल्य दितात। म्हणजे आमी जितले काळजी आशिल्ले आतां सगळ्या लोकांकूय बी आज पर्यावरणा खातीर काळजी आसा आणि त्या खातीर ते पयलेच आमकां हाडून दितात। आणि आज तुम्ही पहिले जाल्यार गणपती कितलेशेच जाता आसा आमकां कोणाक मागचें पडना, पयलीं तरी मागचें पडटालें। आज स्वता लोक येवन आमचे कडेन निर्माल्य हाडून दितात आणि ते फाल्यां सकाळीं आमी वर्मी कंपोस्टाक धाडटले। म्हाका मुद्दम देव बरें करूंक म्हणटा हांगा मॉविन सरान आमकां खूब सपोर्ट केला, म्हणजे आमकां लेबर्स दिल्या, म्हणजे निर्माल कलेक्ट करपाक, ते बांदपाक नाल्यार कोणाय कडेन वचून ते घेवपाक। त्या खातीर मॉविन सराचे आणि तेवटेन बायणा बिचार आमकां मिलिंद सरान, हे दोगूय जाणांनी आमकां खूब हेल्प केला। जाणे करून आमकांय बी आमचे व्हॉलंटियर जर आसात पूण हे सगळे मेळून जेन्ना सगळे जातात एकजूट जावन जेन्ना आमी केला तेन्ना ताचो प्रतिसादूय बरो जाला आणि ताचें फळूय आमकां फुडल्या तेंपान बरेंच मेळटलें। म्हणजे आमचे दर्ये नाल्यार आज तळी पळयता ते आज एकूय भितर फूल ना, हे सगळे क्रेडीट लोकांक वता आणि आमच्या दोनूय एमएलएकूय वता। आमी तर करताच पूण ह्या सगळ्यांचो सपोर्ट आसा म्हणून आमी हे बऱ्या रितीन करपाक शकले। आमच्या भक्तां खातीर सगळ्या लोकां खातीर देव गणेशा कडेन मागता इतलेंच, तांकां सगळ्यांका सद्याची परिस्थिती लक्षात घेतली जाल्यार सगळ्यांका बरें आयुष्य आणि आरोग्य दिवचें। सगळ्या लोकांक, सगळ्या आमच्या ह्या जगातल्या सगळ्या लोकांक गणरायान इतले सुख समृद्धी दिवची, बरें आयुष्य आरोग्य दिवचें आणि तेंचे सगळ्या फॅमिलींक बरें आयुष्य आरोग्य दिवचें इतलेंच मागता देवा कडेन। आयज 5 दिसाचें आमी विसर्जन करपाक आमी जेटीच्या भागांत ज्या भागांत आमी आमच्या घरा कडेन करता, कोविड असल्या कारणान थोडेशे त्रास जाले सुद्दां लोकांनी आपापल्या परीन बऱ्या उत्साहान गणेश मनयलो। आणि ही गणेश जयंती ना फक्त हितून सबंद हिंदुस्थानात मनयतात। आणि म्हाका दिसता हांवें पळयलां की थोडे व्हिडिओ पळयता तेचे वयल्यान कळटा की आतां हळू जगाच्या फाटीरय खूब कडेन ज्या जाग्यार गणेश भक्त आहा ते आपापल्या परीन थंय गणेशाचे पुजन करता आणि ही चतुर्थी मनयता। सगळ्यांक आमच्या भक्तांक खरेंच मनांतसून खूब खूब शुभेच्छा आणि परत एकदा देवा कडेन मागता की हांकां सगळ्यांका ही कोविड महामारी देवान आपल्या बरोबर सांबाळून घेवची, सगळ्या लोकांक सांबाळून घेवचें आणि सगळ्यांका भरपूर सुख समृद्धी